वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज न्ही सकाळच्यान पावस पडटा. तर अहें दिसता की पावस स्टार्ट जालो कसो. ते गरमीन सामकें न्ही बेजार येयला सारको. पावस पडटाले वत येताले. तो आयज न्ही सकाळच्यान अशें पावस आसा. बरें दिसलें पडत आहा. ओके सो जस्ट आतां जाली 12. आतां व्लॉग स्टार्ट करता. ओके मातशें क्लिनिंग करतालें. काल ऋत्वीक हांगा न्हिदलेलो पडलो. कसो पडलो दाखयता तुमकां. सो आमचे हे बेड दोन असे जॉयंट असलेले न्ही. असे दोन जॉयंट हा. इफ जाय जाल्यार अशें सेपरेट करूंक मेळटा. आनी पयलीं हे जॉयंट असलेले बेड. सो ऋत्वीक बाबा सेपरेट करया. आनी कित्याक म्हाजे हे सिंगल बेडशीट असलेले न्ही सिंगल ते तशें असले न्यू. तो घालूंक मेळनाले. सो हांवें म्हटलें शिवताक मातशें सेपरेट कर म्हणून. सो आतां हांगा आई न्हिदता आनी थंय ऋत्वीक न्हिदता. तो जालें कितें ऋत्विकाक न्ही जागो मातसो व्हडलो जाय. ताका धाकटो जागो पावना. मातसो तो हें करता म्हणजे कळ्ळें न्ही अशें हांगा ते असो हें करता न्हिदताना. सो ताका ते बेड धाकटें पडलें. सो तो काल न्हिदलेलो दिसता पडलो सकयल. आई म्हणटाली पडलो खंय ताका मातशें पांय लागलें. चड ना मातशें लागलें. सो आतां म्हणटा ऋत्वीक ही दोन बेड एक कर खंय. आनी इतलें इजी ना ते बेड एक करपाक. खूब हेवी आहा ते. सो ते आतां आईनी ते पिये आहा पळय बसता पळय ते कितें म्हणटा ब्लॅक कलर ते हांगा दवरता जेन्ना तो न्हिदता पळय थंय. पडटा जाल्यार हेजेर पडोनी हय का न्ही. सो आतां न्ही ताका एक करपाचें ना. सो खूब हेवी आहा ते. सो ते खूब हेवी आहा न्ही म्हणून शिवनातान आकाशाक आपोवन तेंच्यांनी सेपरेट केल्ले. आनी बेडाच्या पोंदाक स्टोरेज आसा. सामान बीन दवरला ते आनीक हेवी जाला. जेन्ना ते बेड सेपरेट करताले न्ही तेन्ना भितर सामान काडून घेवचें पडटा कित्याक खूब हेवी आहा ते. ताका लागून सो काल तो पडलो आतां कितें करतलो ऑप्शन. आनी परत ताका हांव जॉयंट करून दवरचें ना. म्हाका अशेंच आवडटा अशेंच दवर म्हटलें. सो आतां ते आतां ब्लॅक कलर आहा पळय ते हांगा दवरता. पडटा जाल्यार तेजेर पडोनी असलो आपुणूच म्हणटा कर 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 म्हणून. मागीर केल्यार अशें आतां परत ताका जॉयंट कर खंय. आतां करचें ना म्हटलें आसूं म्हटलें अशें. ओके सो ताका मातशें जागो व्हडलो जाय ऋत्विकाक. पांय मारता हांगा मारता खूब हें करता. सो अशें आमचे प्लॅन आसले स्टार्टींग अशें सेपरेट करया म्हणून. सेपरेट करूंक मेळटा आनी तुका जाल्यार एकूच अशें करूंक मेळटा. सो अशें ओके. सो चल बाबू न्हिदला. आमची सकाळची रुटीन जाल्ली आसा. आनी म्हाजें ऑयलींग आयज लास्ट. फाल्यांच्यान म्हाका ऑयल बी लावचें ना. आनी कपडे बीन मशिनाक घालतलें. फक्त बाबूक जस्ट चिंतला की एकूच म्हयनो करया म्हणून. हांवें तुका पयरच्या विडियो सांगलें हांवें 2 म्हयनो बाबूक करया म्हणून ऑयल ना. फकत 1 मंथूच करतलें बाबूक. मागीर हांव नाल्यार आई आसा तेल लावपाक. ओके सो आयज अशें ब्लॉग कांय ना. जस्ट तुमकां एक रेसिपी शेअर करता. ओके पयर हांवें ते नुस्तें हाडलेलें मोतयाळें तेजे आई तुमकां एक बरेंशें रेसिपी दाखयतलें. आनी एक रेसिपी आहा मोतयाळेचें म्हाका आईन सांगलें. इफ म्हाका पयलीं सांगलें न्ही हांव ते मोतयाळे मातशें चड हाडपाचें. ते हांवें न्ही फक्त 100 रुपयाचे हाडलेले. 200 रुपया म्हणटाले वाटे. तर ते खूब आसता न्ही ते आनी ते क्लीन करपाक वाज येता म्हणून हांवें न्ही फक्त 100 रुपयाचे हाडलेले. सो म्हटलें आयज सुका करया की ते आईची स्टायल सुका तुमकां दाखयता. करी करता. करी सेम जशें आमी वेल्लेचें हुमण करना तशें आनी सेम तशेंच लागता. हांवें चड हें खावंक ना. पयर तुमकां सांगलें न्ही नेबरान दिल्लेलें म्हाका आईन करी केलेलें. आई खबर आईन खूब खाल्लेलें आहा. सो म्हाका तें आवडलें. सो हांवें जस्ट 100 रुपयाचे हाडलेले. तो शिव बी खायना इतलें बारीक बारीक नुस्तें आवडना. सो सुक्का करया म्हटलें. आनी आयज शिव जेवपाक ना. सो सुशेगाद करया म्हटलें. कालचें हुमण बी आसा खापीचें हुमण आहा. गे ऋतुकाक दाळ आसा थोडेशें. आसूं म्हटलें आतां काय करपा नाका की शिव रातचो येतलो जेवपाक आतां येतलो ना. सो गडबड कांय ना. सो नुस्तें हांवें काडून दवरला. हे पळयात सुक्का करतलें. आनी एक रेसिपी आहा आईन म्हाका सांगलें तें आतां पळोवया. आतां हें जस्ट थोडेशें आहा न्ही पळोवया कशें जाता तें. हांव पयलीं क्लीन करून घेता. दाखयता तुमकां हें कशें क्लीन करपाचें. सो हांगासर पळयात हेका न्ही अशें हांवें धुवून घेतलां. आनी उजरपाक हेका मातशें टायम लागता कित्याक की बारीक बारीक नुस्तें न्ही. आनी तुमकां न्ही हें पावसानूच तुमकां हें नुस्तें मेळटलें. आनी म्हाका हें पडलें 100 रुपयाचें. सो हेजे हांव तुमकां 2 रेसिपी शेअर करतलें. मम्मी आई ओपाले कर ओपालें जस्ट थोडेशें पुरो खंय तें करपाक. थोडेशें सुक्का करतलें आनी एक तुमकां रेसिपी शेअर करतलें. सो आतां हाडलाच न्ही सो परत हाडूंक मेळचें ना ताका लागून. सो आयज तुमकां हेजे हांव 2 रेसिपी शेअर करतलें. सो पयलीं आतां आमी क्लीन करून घेवया. आतां क्लीन करतना जस्ट तेजे हेड आनी टेल काडपाचें आनी भितरलें कितें आसता पळय तें घाण तें काडपाचें. सो अशें आनी भितरलें हें काडपाचें घाण आसता पळय तें. जालें इतलेंच. हें पळयात. सो हें हांव अशें आमकां न्ही हें क्लीन करून घेवंक जाय. आनी सायडीन हें बी काडून घेवया राव. सो हें कंपल्सरी ना कळ्ळें न्ही हें काडपाचें. थोडे कितें करता खबर आहा अशेंच खातात वॉश करून. अशेंच हेड आनी टेल सकटूच खातात. सो म्हाका तें आवडना. सो पळयात सेम अशें वेल्ली भशेनूच. ओके तो हें सगळें क्लीन करून घेता फटाफट आनी मागीर तुमकां मेळटा. ही पळय लेटान जेवंक बसले.
आयज पेज केला हे पळय पेज आनी ते खूब ते गे तिसरे न्ही गे तिसरे आनी वाल घालून केल्लेले पळय संडे ते पळय बसला हाय म्हळ्या मागीर जेव आयज पेज केल्ले आनी ते पेजे वांगडा खावन एकदम बरो जाता म्हाज्या माळ जेवचें ना कित्याक म्हाज्या कडेन पोट पेका सकाळी ब्रेकफास्ट केल्ले मेथी पराठा मागीर न्हांवून आयले मागीर दूद आनी ते लाडू खाले मेथीचे सो मागीर म्हाका नाका म्हटलें म्हाका जाल्यार मातशें निवळ दवर म्हटलें उदक तें उदक तरी पिता बरें जाता पेज आनी वाल आसले न्ही आवय तुमकां कितें सांगू खूब म्हणजे खूब बरें जाता आनी पावसूय पडटा आयज बरोबर गरम गरम पेज आनी खारो जाय आसले सुके बांगडे एक सुके बांगडे भाजले न्ही आनी विचारपा नाका सो जालें म्हाजें क्लीन करून आनी हेपळ्यात हांगासर हांवें क्लीन केल्लें आसा आनी थोडेशें दवरलां हांवें एक तुमकां रेसिपी शिकयता जस्ट थोडेशें दवरलां हांवें सो आयज तुमकां मोतयाचे 2 रेसिपी हांव शेअर करतलें ओके सो जस्ट न्ही सिलिंडर सोंपले आतां हांवें ट्राय केलें लावपाक ते काडपाकूच जायना इतलें घट जाला की वट दुखपा लागलें काय सांगलें मातशें काड म्हणून ती काय जायना सो आसूं म्हटलें अशें आयज करपाचें व्हडलें कांय ना करी बीन कालचें बीन आसा न्ही जस्ट ते हितून आयदनां घालून गरम करतलें कित्याक ते इंडक्शनां करता न्ही ताका लागून सो जालें म्हणजे क्लीन करून मोतयाडे आनी बाबू उठलो ते घातला हितून मातशें ताका ओपन दवरला तुमकां घाललेलें हांवें तांकां मातशें गरमेच्यो पुळयो घाला म्हणून जस्ट ताका ओपन दवरला जसो आत्तां उठलो तो 1 जाली ओके सो आयज सुक्का करतले आई आईचे स्टायल मोतयाडे सुक्का करतले हे सुक्का तुमी न्ही मोतयाडे वांगडाय करूं शकता वेल्ली वांगडा बी करूं शकता ओके सो काडून दवरला हांवें दाखयता तुमकां मसाला आमकां कितें लागते सो हांगासर पळयात 1 कप न्ही सोय घेतला जस्ट थोडेशे आनी ते मोतयाडे जस्ट 1 कपूच घेतला हांगासर एक व्हडलो चमचो घेतला रेड चिली पावडर तुमकां जाय जाल्यार सुकी मिरसांग घेवं शकता हांगा घेतला हाफ टीस्पून घेतला हळदीचो पिठो 1 धाकटो चमचो घेतला रोस्टेड कोरिएंडर आनी एक 1/4 टीस्पून घेतला रोस्टेड मस्टर्ड सीड हेका मातशें रोस्ट करून घेतला विदाउट ऑयल घालप ना आनी जस्ट हांगा थोडेशे एक 4-5 घेतला मेथी रोस्टेड हाफ कांदो घेतला आनी तेपळा घेतला ओके तेपळा आतां घालप ना न्ही गे वाट्टाना खरी हें सगळें वांटून घेवंक जाय तेपळा घालप ना वाट्टा आसतना हांव तेपळा आनी काडून दवरता ओके हें मागीर ओके आनी हें न्ही अशी फायन पेस्ट करप ना कोर्सली वांटून घेवप म्हणजे सोय न्ही हातीर लागोंक जाय ओके हें वांटून घेता आनी दाखयता तुमकां सो हेका न्ही हितून घातला खेळटा मातसो हे पळय जस्ट 5-10 मिनटात मागीर स्टार्ट किरी किरी तो म्हटलं तो खेळटा न्ही बेगिना तो बेगिना म्हटलें ते करया रेसिपी मागीर तो करून दिवचो ना सो हांगासर पळयात मसालो वांटून जाल्ले आसा आनी कोर्सली वांटून घेवप हांव फायन पेस्ट करनाकात आनी चड पातळ करनाकात ओके हांगासर दवरला इंडक्शनार दवरला पॅन तितून घालता 1-2 व्हडलो चमचो खोबरें तेलांनी मातसो बरो टेस्ट येतलो सो आतां घालता कांदे सो 1 कांदो न्ही चॉप करून घेतला आनी कांदो न्ही जस्ट आमकां 1-2 मिनटांनी एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हें आसा आईचे स्टायल मोतयाडे सुक्का सो आतां कितें सो आतां इल्लें मीठ घालता घाल जस्ट थोडेशें मीठ घालता आनी मोतयाडेक न्ही हांवें मीठ लावन दवरला ओके मीठ घातलें न्ही मातशें शिजतलें बेगिना कांदो सो आतां घालया आमी मसाला आनी अशें आमकां वांटून घेवंक जाय पळय अशें सुक्का अशें वांटून घेवंक जाय ओके आनी कोर्सली अशें वांटून घेतला फायन पेस्ट करूंक ना सो बरें हेका अशें मिक्स करून घ्या आनी थोडेशें उदक घालात जे मिक्सरान लागलेले मसाला पळय ते थोडेशें उदक घातला आनी उदक घालून ताका बरें अशें मिक्स करून घ्या सो आतां घालता सोला हें पळयात आनी तेपळा आनी मातशें धाडून घेतला एक 4-5 तेपळा घातला बरें ताका मिक्स करा आनी हे मसाला हा पळय आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय कित्याक मागीर आमी नुस्तें घालून न्ही चड ताका आमी शिजोवचें ना कित्याक जाल्यार बरें नुस्तें आमी पिसळटलें सो हे मसाला आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय जालें मगे इतलेंच इतलेंच आतां एका न्ही बरें शिजोवन घेया बरेंशें काय खतखतो येवनी थोडेशें उदक घालता आनी उदक घालून न्ही मसाला आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय हांगासर पळयात आतां हांव येयला करपाक की बाबू न्ही रडपा लागलो सो मम्मी घेवन बसला सो हें पळयात बरें शिजलेलें आसा बरें कूक जाल्लें आसा मसाला आनी मातशें थीक जाल्लें आसा ओके आतां आमी घालया नुस्तें मोतयाडे घालया आनी मातशें ताका बरें मिक्स करून घेयात
आनी जस्ट आमकां न्ही चड हेका न्ही आतां कूक करपाची गरज ना, कित्याक चड कूक केलें न्ही नुस्तें सगळें पिसळटलें. जस्ट न्ही आमकां एक 5 मिनटां धांपोवन न्ही बरें हेका कूक करून घेवया. ओके, सो आतां धांपोवन न्ही आमकां जस्ट 5 मिनटांनी कूक करून घेवया. सो हें पळयात 5 मिनटांनी दवरलेलें आनी जाल्लें आसा. सो हें पळय तुमकां जाल्यार आनीक ड्राय करूंक जाय जाल्यार तुमी आनीक ताका कूक करूं शकता, म्हणजे फीश घालच्या पयलीं. सो हें शिता वांगडा जेवपाक बरें जाता आनी अशें बी सुक्का करूंक बरें जाता. सो वयर घालता हांव कोथमीर चड घालता, अशें बरें जाता खावपाक. ओके, सो हें जाल्लें आसा मोतयाळें सुक्का. मागीर तें न्ही ड्राय जातलें. इथं गॅस बंद केलें न्ही मागीर ड्राय जातलें. मुद्दम तुमी न्ही हें ट्राय करून पळय, एकदम बरें जाता हें. तुमी हें वेल्ली वांगडा बीन करूं शकता आनी मोतयाळें बी तुमी घालून करूं शकता. हें पळय, सो सामकें बरें जालां. शिता वांगडा हें खूब बरें जाता. हें जाल्लें आसा, काडून दवरता. सो दनपारां सुक्का केल्लें आनी मागीर कांय अशें ब्लॉग करूंक ना, म्हणजे आनीक तुमकां रेसिपी शेअर करता म्हणटा न्ही तो करूंकूय पावूंक ना. टायम जाल्लो आनी बाबू मातसो किरकी करतालो, म्हणजे रातचेच करया की शिव बी आसतलो तोय खातलो. इफ दनपारां केल्यार तो शिव नासतलो न्ही. बरें जाल्लें एकदम. आनी तेतूनच येयलें हांव, खापीचें हुमणान जेवपूच ना, तेतूनच येयलें. जस्ट थोडेशें दवर म्हटलें मम्मीक रातचें जेवपाक, तेतून जेतलें हांव. ओके, सो आईक घेवन बसला. हें आईची रेसिपी हें पण हांव करता. आईक घेवन बसला बाबू. जस्ट न्हिदलो तो आतां उठला, हो आयलो. बटर बिटर घाल रे. सो मम्मीक म्हटलें हांवें तूं घेवन बस, नाजाल्यार जावचें ना शूट करपाक. शिव आसलेलो जस्ट भायर गेलो आयलो. सो शिव म्हाका जाय आसलेलो शूट करपाक. सो म्हटलें बिने करया. ओके, हें आसा आईची रेसिपी, दाखयता तुमकां. हांव हें फर्स्ट टायम खाता कळ्ळें न्ही. सो मम्मीन म्हाका सांगलें तें दाखयता हांव तुमकां. म्हण रे बिगना हाय हाय गायस, वेलकम युट्यूब चॅनल. तें जावं सर स्टडीज कर, फाल्यां इंग्लीश पेपर म्हणजे टेस्ट आयले. सो तेंच घेतालें हांव. ओके, सो आयज करता हांव मोतयाळ्याचे भजी. तो पयशे खंय बरें आयकूं येता तुका. भजी करता आनी भायर न्ही सकाळच्यान पावस पडटा. भजी हय, मम्मीन केला खंय, मम्मीन करून खाला खंय तेका लागून करया म्हटलें. खावपाक कितें आहा. हांवें न्ही लास्ट टायम न्ही बांगड्याची भजी शेअर केला. मुद्दम तुमी ट्राय करात. कोणाक जाय जाल्यार न्ही म्हाका कमेंट करा, हांव लिंक तुमकां धाडटा. बेस्ट लागता बांगड्याची भजी. सो आतां हांव करता हें भजी. अशें जेवणाक अशें न्ही, जस्ट थोडेशें आहा तें मोतयाळें तें थोडेशें करता आतां खावपाक. आनी मम्मीन हांगासर सोलकडी करून दवरला, कितें तें खापीचें हुमण शिव खावचो ना. सो सोलकडी केला आनी मागीर ऑमलेट करतलें हांव. ओके, सो फटाफट आमी करया की बाबू मातसो उग्गी आसा, हेजे स्टडी घेतालें हांव ताका. सो हांगासर पळयात एक 3 न्ही मिडियम सायज कांदे न्ही कट करून घेतला हांवें. आतां हांव घालता हितून. हें पळयात एकूच घेतला हांवें ग्रीन चिली आनी थोडीशी कोथमीर घालता. ओके, सो आतां चिली पावडर घालता हांव. जस्ट थोडेशेंच न्ही हांव आलें लसूण पेस्ट घालता. कंपल्सरी ना, तुमी जाल्यार तुमी स्किपय करूं शकता. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो तांदळाचें पिठां, रायस फ्लोर. हितून मातशें क्रिस्पी जाता. मीठ घालता आनी मोतयाळी फिशाक न्ही हांवें मीठ लावन दवरलां. सांबाळून मीठ घालात आनी मीठ लागतलें. आनी आतां घालता हांव बेसन. बेसन जस्ट पयलीं एक 2 चमचो 3 चमचो घालून घेता आनी पयलीं हांव ताका मिक्स करून घेता. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां दिसलें बायंडींग जायना जाल्यार इल्लेशें उदक घालपाचें, चड उदक घालनाकात. करता इतलें का चड उदक एड करनाका. पयलीं न्ही हें बरें मिक्स करून मागीर आमी नुस्तें घालतले. सो हें पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा आनी सगळें हांवें बेसन घातलें. हितून हें बावल आसलेलो पळय सगळें घातलें. अशें तुमी न्ही करून पळयात, अशें बायंडींग जावंक जाय पळय, अशें बायंडींग जावंक जाय. ओके, सो आतां आमी घालया हें नुस्तें आनी नुस्तें घालून लायटली अशें मिक्स करूंक जाय. चड ताका प्रेशर घालनाका, लायटली अशें ताका मिक्स करून घ्या. सो बरें हें मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां आमी हें फ्राय करया. तेल दवरता, तेल पळय हांव गरम करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो तेल बरें तापलेलें आसा. आतां आमी घालया. जशें आमी भजी करना तशेंच सेम, फक्त हितून नुस्तें एड जालां इतलेंच. पळया कशें जाता तें. सो टर्न करून घेयात आनी बरें अशें लायट ब्रावन जायसर न्ही हेका फ्राय करून घेयात. हेका सांगता हांव शेळतात
ते भजीतले नुस्तें काढून असे काटे बिटे काढून खावशी अहेच खावपाचे ते काटे सकट खावपाचे कळ्ळें हां कित्याक ते मोतयाचे काटेनी बारीक बारीक आसता काय अशें भंय ना बाबा गळ्यान बी शिरकतले हेजे एक वर इन्सिडंट जाला नुस्त्याच्या काट्याच्या वयर हे तुमकां मागीर सांगता हांव सांगता तुमकां ताका लागून शिणाताक बी असलें बारीक बारीक नुस्तें ताका तें जायना सांग तुमकां मागीर पळयात हे बरें जाल्लें आसा बरो न्ही ब्रावन चड ब्रावन केलें न्ही मागीर तें कडू लागता खाताना हें जाल्लें आसा आनी भायर न्ही बरो पावस पडटा सो हें काडून घेता ओके हें सगळें फ्राय करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके चला हें पळयात भजी मोतयाळे भजी रेडी ये तूट पडो बेगिना यो रे यो 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 ताका घेवन यो ताका जाय खंय तुजें रडटा आपल्याक जाय खंय भजी बाबा हेका जाय खंय भजी इश्वी चला हाय म्हण फक्त रडपाचें फक्त घेवन बस म्हणटा हय चल शिणात खावून सांग यो ऋत्विक खावून सांग पयलीं हांव खावून सांगता आई घे कळत ना नुस्तें हांव सोदनाका नुस्तें खावपाचें क्या रे सावकाश कर सोदनाका नुस्तें बरें न्ही त्याच्यावर वाटतं ऑल क्रेडिट गोज टू आईची रेसिपी खूप बरें आहा खूप बरें लागता मुद्दाम तुम्ही ट्राय करात आणि आता पावसाने घे मातशें आता न्ही पावसान हे एकूच नुस्तें सवय आहा तर हाडा करी करा सुका करात आणि भजी करा खूप बरें आहा भजी तुमकां सांगता शिवाक न्ही असं नुस्तें बीन दिवपाक न्ही हांव भिता हे जालें एकटू जालें कितें खबर आहा हॉस्पिटलान आसतना तेन्ना मागीर डिलिव्हरी जाली पळय तेन्ना जालें डिलिव्हरी जाली तेन्ना 2-3 दिसांनी मम्मीन सोंदाळे नुस्तें हेजे हुमण करून हाडलेलें हॉस्पिटलान खा काटे काडना ते खाते सोंदाळे फिश हुमण करून हाडलेले हॉस्पिटलान मागीर आमी थंय बसून जेताली जाल्यार म्हाजें जेवण जाल्लेलें हो जेतालो आनी जेताना एका फोनाचेर फोन कामाचेर केन्ना गळ्यान कांटो शिरकालो आरे बाबा नाका शेवट केलें शिवरातान त्या हॉस्पिटलान सुकें शीत दिलें गिळपाक वचना बनाना दिलें गिळपाक वचना कांटो मागीर हांवें कितें म्हटलें बारीकशें आसतलें सोंदळे इतले व्हडले कांटे खंय आसता चड नासता न्ही हेका हेरे खंयचे हेजे गळ्यान गेला कोणाक खबर हूक कशें कळ्ळें नेक्स्ट डे ताका वच म्हटलें डॉक्टराक गेलो कांटे काडून हाडला आनी कांटे समते हांव म्हणटालें हा कांटे अजून दवरला फोटो घालता इफ आसल्यार हांव फोटो घालता आसा इतलो व्हडलो कांटो डॉक्टरान काडले भायर असलो मनीस 1 इंच ताका जाय तर रातचे तो कसो न्हिदलो ताकाच खबर एक्चुली न्ही सुक्का शीत बीन गिळे न्ही वयता कांटे बीन अशें आसलें तें हांव समज ते बारीक बी कांटे आसतले म्हणून पळय जाल्यार बरें मोठो इतलें आसलें लांब तें तेन्नाच्यान ताका न्ही हांव करली नुस्तें असलें बारीक बारीक आसता पळय नुस्तें बीन ताका केन्ना दिना हांव भिता ताका फक्त बांगडे सुंगटां इसवण इतलेंच बारीक नुस्तें ताका दियात ना वेल्ल्यो सुद्दां दिना ताका हांव असलें आमचें खबरी वता आनी जेताना बी काय जेवचें आसता टीव्ही पळयत जेयले कांटे बी शिकता मागीर हें प्रॉब्लेम ओके सो टायम जालो 9:30 जाली सो आतां आमी जेयता ऑमलेट करतले आनी सोलकडी करून दवरला मम्मी ओके तो हो ब्लॉग मी हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर ट्राय लायक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर आई ती ट्राय करा आता भजी आणि सुक्का बाय पण इश्विक बाय बाय तुम्ही खाया फक्त करा आणि तुम्ही खाया आपल्या दिनाकात तू बाय बसणार बाय बाय ऋत्विक पळयता तो खंय रा ऋत्विकाचे फाल्यां एग्जाम हा इंग्लीश खंय रे यो ना बाय म्हण रे तो पळयतय बाय म्हण सगळ्यांक चला बाय